आज हांवें हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन म्हादयचे जी हाऊस कमिटी जाल्या ताजो चेअरमॅन बाब सुभाष शिरोडकाराक एक पत्र बरयलां. पत्र बरयलां तें अशें की ताणें बेगिनतल्या बेगीन ही हाऊस कमिटीची मिटींग लावची आनी थंय गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक समन करचो. गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक समन कित्याक करूंक जाय, कित्याक काल देशाचे गृहमंत्र्यान जें भाशण दिलां बेळगांवां थंय ताणें म्हणलां की कर्नाटकाचे मुखेलमंत्र्यान गोंयच्या सरकाराक बरोबर घेवन हे डायवर्जन म्हादयचें उदक डायवर्ट करपाचें डिसिजन सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेतलें म्हणल्यार हाजेर अशें दिसता की गोंयचो मुखेलमंत्री ह्या फक्त एप्रुवलाचो भाग नाशिल्लो पूण तो सारको तातूंत पार्टनर आशिल्लो. सो ताजो रोल कितें हें तो सांगूंक कसोच तयार ना. काल आमी ताका चॅलेंज केल्या की बाबा तूं हें सांग, तूं खरें आसता जो गोंयकार जाल्यार तूं बाब अमित शान उलयलां तें फट म्हूण सांग. हें तो कांय उत्तर दिना. तो सुशेगाद न्हिदला. गोंयकारांची न्हीद सगळी गेल्या हे स्टेटमेंटान. एक बॉम्ब कसो आमचेर सगळ्यांचेर पडला कित्याक आमची जिवनदायिनी म्हणटा ती ताजो हो इशू आनी हो गोंयकारा कडेन फकाणां करता. हो रिप्लाय दिता की आपूण हो स्टेटमेंट अमित शाचो स्टेटमेंट शिकतलो आनी मागीर रिप्लाय करतलो म्हणून. म्हाका दिसता हो गोंयकारा कडेन फकाणां करता. हाका जागोवंक जाय, हाका आपोवंक जाय आनी हो जर तातूंत पार्टनर आशिल्लो जाल्यार गोंयचे जनतेक कळपाक जाय. ना जाल्यार ही हाऊस कमिटी बी गोंयचे जनतेचे दोळ्याक उदक लावपा खातीर एक प्रक्रिया अशें लोक समजत ते.